आमची तोंडां उगडटा जय जय सर्वेस्परां आमची मोनां संतोषता आमची काळजां मुरगळटा आमची तोंडां उगडटा जय जय सर्वेस्परां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भाव भयणीनो आमकां सगळ्यांक देवान रचल्यांत आनी रचतना आपल्या सारकी रचल्यांत हाका लागून दर एका मनशान आनी भोव करून आमी क्रिस्तांवांनी देवा भाशेन जावंक जाय हेंच आमकां आपोवणें आसा जेजू भाशेन जावंक देवा भाशेन जावंक बरीं मनशां जावंक बरीं उतरां बऱ्यो कोरण्यो आमच्यो करूंक हें आपोवणें आमी वळखून आमचीं पावलां आमचीं उतरां आमची चिंतनां आनी आमच्यो कोरण्यो देवाक मानता तसल्यो जावं म्हूण हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया आनी फावो ते बरी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया देवा लागीं बोगसणी मागुया हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत पागेवन सदांच आंकवार उरली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन Sonia kakutku Sonia kakutku Krista kakutku Krista kakutku Sonia kakutku Sonia kakutku Moina Deva Unsoki Anishanti Tachaista Somsari Sorvespora Deva Sorginjaraya Sorpotveda Deva Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Devasta Tuja Torvoi Bova Paso Ami Tuka Vakanta Moina Deva Unsoki Anishanti Tachaista Somsari Sonia Jezu Krista Bapa Chaekla Sputa Sonia Deva Deva Chishini Tu Somsarachi Baka
बापाच्या हुस्म्यात पोचलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा, उंचोगी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. देवा बापाची मोहिमे जेजू ख्रिस्ता, eklots to powie, eklots to Ishmael, eklots to Ishmael. Mój Mateva, obsoki ani shanti, tacia ista sonsari. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कोरताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करून, आनी जें तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरून बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारान सुर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुताचे जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलोयता सासणाच्या सासणा. इसायास प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सेबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता. तुजे जुतये वेलो हांव तुका निकळावंक वेता. तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एलियेकिमाक हिलकिमेच्या पुताक आपयतलो. तुज्या राजकी वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन कोत्तलो. जेरुसल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घोराण्यांचो तो बापूय जातलो. ताच्या बुजार दाविदाच्या घोराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना. तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घोराण्यांक तो एक मोहिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतोरें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरीं गावून जातलो. सोगली म्हणूया. Tuzo mógł zasnąć to paco solwes pora. Tudzia hatacie rodznik sodunaka. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सोगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्रांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. Tuzo mógł zasnąć to paco solwes pora. Tudzia hatacie rodznik sodunaka. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परोस व्हरतें तुजें नांव
आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाकाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय साबाब. तुजो मोग सासणाक तोपाचो सोर्बेस पोरा. तुज्या हाताचेर रोचणेक चालू नाका. सगल्या वोन श्रेश्ठ सर्विसपोर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोलल्यांक तो ओडकून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सासणाक बालटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोसल्याय, आतां म्हाका सोडूं नाका साबाब. Tuzo moग सासणाक तोपाचो सोर्बेस पोरा. तुज्या हाताचेर रोचणेक चालू नाका. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले माचप. कितलो मुटकोल सोमदीर देवाचे गिरेस्कायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो, कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताचे निर्णयाचो, ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो, सरस्पाचें मोन कोण तरी जाणू जाला, ताचो बुदवंत जाल्लो कोण तरी आसा, ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताचे कडसून आयलां, सगोट ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. उद्गार. आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोतोमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजारियाच्या प्रांतान येतूच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार चुवाव, कोण कोण एलिजा, दुसरीं जेरमायस व प्रोवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हूण धरतात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांव तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. नेमकोणाचे दारवटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गेच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदचें तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें
आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें सरकार सोडलोलें जातोलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शेसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तिमोथी नांवाचो एक जाणटो दादलो, उत्तर पिराय ताची आसली आनी पिरायेर बसून दोर दिसा चुक्कोय नासतना हॉस्पिटलान एका वचून एके वस्तोरेक भेट कोत्तालो. ही वस्तोरी दोर दिसा ताका विचारताली, कोण तूं, कित्याक आयला हितूं. आपूण कोण तो तिका सांगतालो, आपल्या भुरग्यां विशीं, आपली नातरां जीं ल्हान आसात तांचे विशीं खबर ते वस्तोरेक तो सांगतालो. घरान कितें घडटा ताची सगळी बातम्या ती तो हे वस्तोरेक कळयतालो. आनी उपरांत जेन्ना दोनपारचो वेळ जातालो, ही वस्तोरेक आपूण जेवण लायतालो, जेवण भरयतालो. नसल्या वेळार आपुरबायेन सोकासायेन तिका सांगतालो, 52 वर्सां आपूण लोग्नीक जिवीत जियेलां, एकेच वस्तोरी बारीक काजार जालां. आनी ही वस्तोरी तुजे लागीं लग्न जालां. आनी तेन्ना ही वस्तोरी मार्गरेट तिचें नांव खुशाल जाताली. पयलेच फावटी आयकलेले भाशेन खुशाल जावन ती आसताली. बाबणीनो, हे वस्तोरेक अल्झायमर्स हें दुयेंस जालोलें. म्हळ्यार कितें, हें दुयेंस जालां तांकां उगडास मातूय उरोना. जें कितें सर भोंवतणी घडटा ताचो उगडास तांकां उरोना. जीं कोण सर भोंवतणी आसात तांकां तीं वळखनात. एक एकदां असले वस्तोरांक असल्या मनशांक आमी विचारलें, माय जेवली तूं, बाय जेवलो तूं, ना म्हणटलीं. आनी तेन्ना आमी घोडेक चिंतात, हांची घरचीं तांकां जेवण दिनात काय. खरें म्हळ्यार हांकां उगडास उरोना. आनी हें दुयेंस तिका जालोलें. आनी हो दादलो कोण ती पोत्तून पोत्तून विसोत्ताली. हो दादलो परत आपल्या घरा वेताना आपुरबायेन तिच्या माथ्यार हात भोंवडायतालो. आनी जाणा तो फाल्यांच्या दिसा पोत्तून आपूण येतलो तेन्ना हें सगळें भाशण, हें सगळी घडणी घडटा तितलें तिका पोत्तून सांगूंक जाय, पोत्तून उगडास करूंक जाय. पूण ताका उकमूण येना, वाज म्हणटा तो येना. तो वेता. जायत्यांनी ताच्या इश्टांनी ताका सांगलें, कित्याक घेवन बसलां हें सगळें, पोत्तून पोत्तून कित्याक वेता तूं, सोड तिका आसुनी. ती काय तुका वळखना, तूं कोण तो ती नकळो. ताचो जबाब एकूच, आपूण कोण तो ती नकळो, पूण आपूण कोण तो आपूण जाणा. आपूण तिचो सक्रामेताचो पोती. बाबणीनो, ह्या संवसारांत आमकां 2 नांवां आसतात. म्हळ्यार पयलें नांव, दुसरें नांव अशें हांव म्हणना. पूण जें नांव आमी ह्या संवसारान घेवन आयल्यान, आवय बापायन आमकां दिल्लें आसा, तें नांव घेवन आमी ह्या संवसारान पावलां मारतात. हें जावन आसा पयलें नांव. दुसरें नांव समाज तुका दिता. सरभोंवतणी जो लोक आसा तोच तुका दिता. आनी कशें दिता काय तें नांव? तुजो स्वभाव पळयता, तुजी चिंतनां उतरां, तुज्यो कोरण्यो भोव करून लोक पळयता आनी समाज तुका नांव दिता. आमी म्हणटात, बरें नांव जोडलां ताणेन, बरें केल्यार बरें मेळटा नांव, वायट केल्यार तुका वायट नांव फावो जाता. तूं कोणायचें वचोन वचोन सदां चोरीत रावताय, लोक तुका चोर म्हणटलेत, चोर म्हूण नांव घालतलेत. एका तेका तूं फोटोयत रावताय, फोटोवन लोकांक तूं गिरेस्त जावंक सोदताय, लोक तुका फोटकिरो म्हूण नांव दितलेत. वायट स्वभावाचो मनीस, पाड मनीस म्हूण नांव दितलेत.
जायते जाण आसात, तुमकां कसलीय खबर अख्ख्या गांवार घालूंक जाय जाल्यार एका मनशाक सांगल्या पुरोत. ताका सांगतना एक वस्त सांगूंक जाय, कोणाकूच सांगनाका. तो वचोन सगल्यांक सांगतलो आनी म्हणटलो कोणाकूच सांगनाका. असलीं मनशांय आसतात. असल्या मनशांक समाज नांव दितात AIR FM रेडिओ म्हणून, वो FM स्टिरियो म्हणून, वो पत्रकार म्हणून, वो न्यूज पेपर म्हणून, वो हेराल्ड म्हणून. असलीं नांवां ताका दितलीं. कित्याक? समाजान वायट नांव दिलां काय, वो वांकडें नांव दिलां काय, ताचो स्वभाव पळोवन ताका नांव पडलेलें आसा. हांव म्हणना समाज सारको, पूण तुजें नांव तूं घेताय, हें दुसरें नांव घेताय, तें तुज्या स्वभावा उदेशी, तुजे कुरणे उदेशी तूं घेताय. समाजान दोळे पालूंक नात, उक्ते दोत्तात आनी हाका लागून हें नांव तुका पडटा. बरें केल्यार बरें नांव, वायट केल्यार वायट नांव. हाचे शुभ वर्तमानांत आमी नियाळ केलो जाल्यार जेजू आपल्या शिसांक विचारतलो, लोक म्हाका कोण सोदतात? लोक म्हाका कोण सोदतात? जेजून देवाचें उतर परगटलें, लोकांची पातकां बोगसुलींत, लोकांक पिडेवंतांक बरीं केलीं. बरें तें केलें, सगळें बरें केलें. आनी जेजू विचारता, लोक म्हाका कोण सोदतात? हा भणीनो, हो प्रश्न भोव गरजेचो. लोक म्हाका कोण सोदतात? हा भणीनो, आमकां सगळ्यांक अस्कोताय आसात आनी दुसरे वाटेन आमकां बळ आसा. आमच्या अस्कोतायेक आमी घट धरून तर मुखार गेलीं जाल्यार अस्कोतायेनूच आमी वाडत वेतलीं. पूण आमचें जें बळ आसा त्या बळाक आमी घट धरून पावलां मारलीं जाल्यार बरें करीत आमी वेतलीं. आनी जरी तर हें आमी चिंतून आमच्यो पावलां, आमच्यो कोरण्यो कोत्तात जाल्यार भाव भयणीनो, आयज होच प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक फावो. लोक म्हाका कोण सोदतात? लोक म्हाका कोण सोदतात? आनी हो प्रश्न नियाळटलो जाल्यार एक पावल आमी मुखार वचूंक जाय. तूं कोण? म्हळ्यार हांव कोण? आनी हाका जबाब म्हळ्यार जो सुरवातेच्या उतरान हांवें सांगलोलो, देवान म्हाका रोचला, आपले भाशेन आपल्या रुपा सारको रोचला. आनी हाका लागून देवीक जिवीत आमचे भितर रिकयल्लें आसा. हें आमी वळखून घेवंक जाय. पवित्र स्नाना दिसा आमकां धवी न्हेसोवन दिल्ली आनी सांगलोलें आमी क्रिस्ताक न्हेसले. तूं क्रिस्त, तूं क्रिस्त. हाका लागून जेन्ना हांव क्रिस्त म्हणटाना, क्रिस्त हांव म्हणटाना हांव क्रिस्तांव. हें जरी तर आमी वळखलें जाल्यार लोक म्हाका कोण सोदतात तो प्रश्न भोव सोंपो जातलो आनी बरो जबाब म्हाका मेळटलो. आयज आमच्याच जिवितांत आमी होच नियाळ करुया, लोक म्हाका कोण सोदतात? सगळीं उबी रावुया. ह्या वेळार आमचो बावाट व्हडल्या ताळ्यान उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोर पोदवेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुजणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोर सांगलो, हाकवार मरी थंय जमलो, पोंच पिलाता कळट आनी कुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकलो, तो मेल्ल्या मदीं गेलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदवेदार देव बापाच्या उजव्यान बसलाय, थंय त्या दिव्यान मेल्यांची सुबेग येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची प्रार्थना बावाट्यांचे मागण्या उद्देशी बापा मुखार उबारुया. आयज जायती पोरजां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या बावार्थान ओदीक आनी ओदीक तीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. Bapak
विश्वासान केले आमचे मागणे जायती पोरजा जितू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता तांकां त्याच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे पोरजेन आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवूंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. मोकार बाबा दोयाल दिस्त आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे आयज जायती पोरजां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलेले भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरजेन आपलें जिवीत आपल्या भावाटाक सोबता तसलें करूंक देवाची जाणवाय आमी तांकां मागुया. मोकार बाबा दोयाल दिस्त आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे ह्या संवसारांत एक भिरांकूळ रोग उप्रासला. सगल्यांचेर आकांत आयला. जायतो लोक पिडेन कश्टवता. दिसान दीस लोक मरून वेता. हे नव्या रोगाक बेगीनच उपाय मेळूंक हे रोग आड जायतीं जाण वावुरतात. तांकां देवाची जाणवाय मेळूंक पिडेन कश्टवतात तीं बेगीनच बरीं जावंक आनी मेलोल्यांक सासणाचो विसव फावो जावंक बापा लागीं मागुया. मोकार बाबा दोयाल दिस्त आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे बोधळ बापा थोडीशी प्रार्थना तुजे थाय आमी उबारल्यांत दोळ्यान आनी खोनवळेन ती आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Pakitल्या फुला मोते रानातल्या साठा मोते कोयनीतल्या तातूंत मोते इश्वरा सोडले तेणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या भावणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मुली आमच्या नेत्या पवित्र सोबेच्या देवा सर्वेस्पूर मानून घेवन. सर्वेस्परा
एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्बेस्पोरांताय उबारता. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Sorbespor tu, zorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा. O zorgi, तुका सोय सोय सोय. Sorbesporaचे navi eta taka sol. O zorgi, tuka soy soy soy. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गुट पोरगोटुया. Jesu meno, Jesu जीवन जाला, Jesu nowianie tolo. Jesu meno, Jesu जीवन जाला, Jesu nowianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडण सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवर मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पुती बगेवन झुजे बगेवन धर्मदुतां बगेवन झुजे वास आनी सोर खाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणा सोर पोटबेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो खराच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोदगी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलें ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू आनी तुका मोशा ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक
केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुर्गेच्या बापा, तुवें काकलुदीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रचेस्तांग तुमकां सगल्यांक देवान एक बरो दीस दिवं. ह्या गोड दिसांनी तुमी तुमचो भावार्थ सोडचो न्हय. बरवसो वाडोवन जिवोवचें म्हूण आमची विनंती. तुमच्या मागण्यांत आमच्या मागण्यांत आमी तुमचे पासत मागत आसा. हें आस्वासण आमी तुमकां फावो करता. दुसरे सुवातेर दर सुमानाक कारुणालयांतल्या भाव भयणांक आमी आमचें उदारपण दाखोळ करता. ह्या दाखयल्ल्या उदारपणा पासत आमच्या आबार तीं आठयतात. हेय सुमाराक तुमचे लागीं तांदूळ आसात ते तुमी हाडून दिवचे. आनी ते भायर 1 किलो साकर आनीक 1 किल गोड तुमी ह्या समाना भितर ह्या दानाचो त्याग हे आमच्या भाव भयणांक दिवचें म्हूण आमची विनंती. सगळीं बरी करून रावात. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्य आसूं. सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. Sokat amci hatarin tu, soglia kamka dosa balu, besau kalki durkorabia, son kostatli sodat niva, besau kalki durkorabia, son kostatli niva. Borit sai peri, auni tulci oskot burgi, gotai dige mai amka, tuja diran sambat sodat, kurpe borit sai peri, auni tulci oskot burgi. Gotai dige mai amka, tuja diran sambat sodat.